त्याने केल्या स्वरूपकारा. मिसाची तसावा आपल्या जल्मा दिसाकचे जुबळकाकार गंजावन ही मीस बटयतात. ॲशल मारिना लोबो पयलो जल्मा दीस. एल्टन रेगो 500 जल्मा दिसाक अजितानी एल्विरा रेगो. कॅरल ब्लस्विना डिसोजा जल्मा दीस मीस बटयतात. ओफेलिया क्रास्ता जिज बळकतावन मेळिल्ल्या स्वरूपकारां खातीर मीस बटयतात. विल्सन टोनी क्रास्ता, फ्रांसिस डिसोजा गुजरात, विक्टर डेसा आनी कुटाम, प्रवीण डिसोजा, ग्रेसी डिसोजा, मिशेल डिसोजा. देवादीन जाल्ल्या सर्व आत्म्यां खातीर मीस बटयतात. योनी फ्रँक. देवादीन डेविना लोबोच्या आत्म्याक ॲशल मारिना लोबो. देवादीन वालेरियन मिनेझिसच्या आत्म्याक हेल्विन मिनेझिस. देवादीन लुकस पेरेराच्या आत्म्याक लिओनल स्टॅनी. देवादीन जेराल्ड ऑल्विन तावरो च्या आत्म्याक विन्नी तावरो आनी कुटाम. देवादीन अलेक्स जॉन कुलासो, लुसी कुलासो, बॅप्टिस्ट कुलासो, मीरा मारिया कुलासो हांच्या आत्म्याक अर्थर कुलासो आनी कुटाम. कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सर्व आत्म्या खातीर अर्थर कुलासो आनी कुटाम. परगतीन आसल्या सर्व आत्म्या खातीर अर्थर कुलासो आनी कुटाम. हांच्या सांगाता आमची सर मिसा आनी त्या सावा भेटोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाच्या आणि आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. देव जावन आसा काकुळदार आनी काकुळदा कोणच्यान तो संतोष पावता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपान मिका प्रवादी देव कितलो वर्तो, देव कितलो दयाळ आनी इस्रायल परजे बसत तो काकोळतो मागता. आनी तशेंच शुभ वर्तमानांत पूत पाता करता तरी बापूय आपलो मोग दाखयता. आनी बापूय कितलो मोवाळ, कितलो दयाळ. तशेंच सर्गींचो बापूय आमचो दयाळ आनी मोगाळ आनी आमकां सर्वांक ताच्या काकुलतीच्या सागोरांत तो वंटली जावंक आपोवणी दिता. तर मोगाचेनो, ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवया आनी त्या देव बापाच्या मोगाच्या आनी काकुलतीच्या सागोरांत एक जावंक आत्रे मागया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो अनुसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सोडून वायट आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान होमचो अपराध, होमचो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सुदान समकार मोरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करता, प्रार्थना मागता. सर्वपदेचा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. सर्वेस्वर आमच्या महिमेवंत बापा, ह्या संवसारांत आसतना पवित्र देण्यानी सर्गींच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय. तर आमी ह्या संवसारांत आससर तूं आमचें जिवीत चलय आनी तूं आसा त्या ससनाच्या उजवाडांक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. 「
मिका प्रवदेच्या पुस्तकांतले वासा. तुजी बेतकटी घेवन तुजे परचेक सरवाक व्हर, तुज्या दायजाचो हिंड हो. पिकाळ बुंयचे मदेगात रानांत तो एकसरो रावता. जशे पुर्विल्ल्या काळार तो सरवाक वेतलो, तशें ताका आतां बाशानांत आनी गिलियादांत सरवाक वचोंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय त्या दिसांनी तुवें केल्ली ती विस्मितां आतां आमकां दाखय. तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वांचून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी ताची पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाल राग धरिनाय, बागार काकूळ दाखोवच्यान संतोसताय. देखून परतून आमची काकूळट कर, आमचे गुन्यांव पांयां तळा मोस्ती. सगळीं आमची पातकां दर्याचे गुंडाळ्यांत उडय. पुर्वी आमच्या पुर्वजांक साबूत दिलोय, ताचे परमणे जाकोबाक तुजे विश्वासीपण आनी अब्राहमाक तुजी काकूळट दाखय. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. सर्वेस्पर सगळोच कानवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळो कानवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा हरशी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा हरशी आनी ताचे स उपकार केदींच विसरूं नाका. सर्वेस्पर सगळोच कानवळो आनी दयाळ. तो सर्व तुजे अपराध बक्षिता, सकळ पिडांक वखद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटां तुका निटयता. सर्वेस्पर सगळोच कानवळो आनी दयाळ. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय, वय तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावत त्या मापान तो क्यास्त लायना. आमच्या गुन्यांवांक फावत ते परीकपण तो घेना. सर्वेस्पर सगळोच कानवळो आनी दयाळ. प्रथमे प्रास मळप जितले उंच आसा, तितली विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजे भक्त करतल्यांतय. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेका पयस आसात, तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन हो काडून उडयता. सर्वेस्पर सगळोच कानवळो आनी दयाळ. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरेत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरेत्राया. हांव उठून म्हज्या बापा सरशी वेतालो आनी म्हणटलो, बाबा, हांवें देवाचेर आनी तुजे विरोध वचून पाप आदारले. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरेत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरेत्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी सबार सुकागार आनी पातकी जेजूची शिकवण आयकून ताजे सरशी वेताले. हें पळोवन फारिजे आनी शास्त्री आपल्या इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले, हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भार जेजून तांकां ही वपार सांगली. एका मनशाक दोग पूत आशिल्ले आनी तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें, बाबा, म्हज्या वांट्याचो येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी. आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली. चड दीस गेले नात. धाकट्या पुतान आपले आस्त बदीक पुरो विकले. मेळिल्लो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवांक भायर सरून गेलो. उपरांत थंय मस्तेन चिंवून ताणें दुडू पुरो विबाडलो. ताच्या लागीं आसलें सगळें होगडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. तो वळ आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेंत संपडलो. देखून वचून त्या गांवच्या एका भटकारा लागीं तो कामाक रावलो. ताणें ताका आपल्या शेतांत दुकरांक सरोंक धाडलो. दुकरांनी कंचो सांगोपुणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें. तरी पूण कोणेंय ताका कांय दिलें ना. शकीन ताका बूद आयली आनी आपल्या इतल्याक तो म्हणालो,
म्हज्या बापोयच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा बुकेन मोरतां. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशी वेता आनी म्हणटा, बापा, देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप दारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी पाटी भायर सरलो. पूत घरांत हांव पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो. ताजें काळीज सुरसुरलें. धांवून वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताजो उमो घेतलो. तवळ पुतान म्हणलें, बापा, हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप दारलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्ही. पूण बापायन आपल्या साकराक आपोवन सांगूंक लागलो, वेगी वसा असल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडून आका न्हेसया. ताज्या बोटाक मुदी आनी पांयांक मोचे घाला. सरबेसो एक पाडको हाडून मारा. आमी खावन जेवन गंमत करया. कित्याक हो म्हजो पूत मरण पावुल्लो आतां जिवन जाला, सुकोन गेल्लो आतां पाटी मेळ्ळा. अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो. हेणें ताजो व्हडलो पूत शेतांत आशिल्लो तो पाटी येवन घरा सरशी पावतना नाच आनी संगीत ताज्या कानाक पडलें. साकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें ही गजाल म्हणून ताणें विचारलें. साकरान ताका जाप दिली, तुजो भाव आयला. तो शाबीत पाटी आयल्या खातीर तुज्या बापायन एक पुडपुडीत पाडको मारला. हें आयकतच तो रागार पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो. तो व्हड ताजो बापूय भायर येवन ताका बळोवंक लागलो. पूण ताणें ताज्या बापायक जाप दिवन म्हणलें, बाबा, पळय, इतलीं वर्सां एका गुलामा बरी तुजे खातीर हांव घडलो. एकच एक पावटी तुजे उतार हांवें मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा सांगाता गम्मत मारूंक आजून दर म्हणून एक बोकड्याचें पील सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना. पूण हो तुजो पूत सगळी तुजी आस्ट कलवंतांचेर विबाड केल्लो. आतां पाटी आयलो म्हूण तुवें ताजे खातीर पुश्टी पडको मारलाय. पूण बापायन ताका सांगलें, पुता, सदांच म्हजे सांगाता तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच. पूण तुजो भाव मरण पावलो आतां परत जिवन जाला. सुकोन गेल्लो तो पाटी मेळ्ळा. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. ಕನ್ನಡಂತ ಏಕ ಗಾದಸ हासिगे इद्दಷ್ಟು कालो चाचो कितले आमचे तांक आसा तितले म्हणसर मात्र आमी वसोंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्ली ही वेचीक पुताची काणी वपार जायते फावटी आमी आयकल्या जावन पुरो. तर थोडोच वेळेक मोठवो नियाळ ह्या वेचीक पुताच्या वापरीचेर आमी करया. पयले सुवातेर दुसरो पुतान केल्ली सूख विंसवणी कसली. पयले सुवातेर दुसऱ्या पुताक आपणाचेरच आसलो तो अभिमान, द सेल्फ इमेज, ती सूख आसली. हांव कितेंय करता, कितेंय केल्यार कशेंय जियेत, म्हाका कसलेच प्रॉब्लम येवचे नात. त्या देखून म्हज्या कुशे प्रमाणे हांव जियेता, म्हाका आशा आयिल्ले प्रमाणे हांव जियेता, असो जावन आसलो मनोभाव ताजो. त्या देखून बापय लागशे पयशे घेवन आस्त बदीक येवन तो पयसल्या गांवांक वचून विबाडता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमचे तरणाटी आनी तरणाटे ह्या दुसऱ्या पुता तशे आमी आसा. जायते फावटी आमच्या मतींत एक आमचेंच एक पितूर आसता. अशें केल्यार चलता, म्हाका हें करूंक हांव शकतलो, त्या देखून रिस्क हांव काण घेता. म्हज्या मतीक आयिल्ल्या प्रमाणे हांव जियेता. म्हज्या आवय बापायक हांव मान दिना, तांच्या उतराक हांव मान दिना, पूण कशेंय जियेल्यार म्हाका वयर येत. दुसऱ्या पुतान केल्ली व्हडली सूख हीच. दुसऱ्या पुतान केल्ली सूख जावन आसा बापूय तावन ताणे विचारलो ताजो वांटो. हेब्रेवा घरांक वा इस्रायल घरांक तांच्या मदें एक संवय आसली. बापूय मरण पावले उपरांतच बापयचो आस्त बदीक भुरग्यां मदें वांटे जातले आनी तांतूय मालकाड्या पुताक भोव व्हड वांटो मेळटलो आनी दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पुताक मस्त उणें. पूण बापूय जिवंत आसतनाच धाकटो पूत वांटो मागता आनी वांटो घेवन वेता. आवय बापूय जिवंत आसोनी मरण पावले उपरांत करची ती करणी हो धाकटो पूत पयलेंच करता. दुसऱ्यान
मलगडो पोतू सोर बरो गुणासो घरात रावसो आवय बापाय कल्ती मानगळसो अशेले पिंतूर आमी पळयता जर तर मलगड पोतू जायते पावटी आमकांच आमी सरी करियेत कुटमांतली सौर पाड आमच्या वाड्यांतली सौर पाड आमी बरी उरली सौर पातकी पूण आमी बरी हो जावन असलो मनोभाव मलगड्या पुताचो आनी जायते पावटी होच मनोभाव आमचो मलगड पुतो ताजी गूण आनी जिवीत बरें जावन असलें जावंक पुरो पूण ताजी दुसऱ्यांच्या विशयान असली अभिप्राय ती खोटी आमी ह्या वपारींत दुसरो पूत कशें ताणें पयशे विबाडले ह्या विशयांत आमकां चडीत कळीत ना केवळ जेजू सांगता ह्या वपारींत धाकट्या पुतान आपले आस्त मदीक पुरो विकले मेळलो दुडू घेवन पयशेल्या गांवांक भायर सरलो आनी थंय मस्तेन चिवून ताणें दुडू पुरो विबाड केलो पूण धाकट्या पुताचे वर्षान दुसरेंच धाकटो पूत व्हडलो पूत सांगता हे धाकट्या पुतान बायल मनशा फाटल्यान गेला तांच्या फाटल्यान गेला सर नाका जाल्ली पातकां जायते पावटी खोबरो करच्यो असल्यांनीच जायते पावटी जिवितांत आमी आयकूंक मेळटा दुसऱ्यांनी कांय केल्यार आमी उबे रावन खोबरो करच्यो दुसऱ्या विशयांत आनी आमी सांगचे आमी बरी दुसरी पाड आमी आज विचारूंक जाय म्हज्या जिवितांत हांव दुसऱ्यांच्या विशयान खोबरो करतांगी दुसऱ्याच्या विशयान बरें उलोवच्या बदलाक खोटें हांव उलयतांगी दुसऱ्यांच्या विशयांत एक 4 समाधानाची उतरां सांगच्या बदलाक तांचे जिवितांत आमी बदक हाडतांगी म्हज्याच जिबे वरवीं म्हज्याच खोबऱ्यो वरवीं पूण ह्या सर वापारेंत आमी पळयता बापोयचें कॅरेक्टर बापोय जावन आसा मोगाळ बगसूंचो मनीस आनी होच मनोभाव आमा सर्वांचो जावंक जाय पास्कान ह्या काळार आसा आनी ह्या वेळार आमची पातकां रडोवन जेजू थंय परतोवंक आमकां आपोवणें दिता त्या देखून ह्या काळार सर वाचपा जिवीत परतोवची शिकवण आमकां सर्वांक दिता आयचे हे मिसाचे बलिदान बेडीत आसतना आमची पातकां आमी रडया बरें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करया आनी देवा थंय एक सावया अशें आमच्या जिवितांत बरें करन दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरें हाडचे प्रयत्न आमी करया म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावन म्हणून मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मोहिमे आमच्या पवित्र सभेच्या रवाक सुरेश पौदे मानून घेऊ दयाळ बापा ह्या संस्कारा वरवीं आमचे सोडवणेचो फळ आमकां लाभूं आमच्या पातकी सायबाचो बोंदवण्यो दामूं आमकां बळ मेळूं हें आमी आनी आमच्या आत्म्याक गरज आसली सर्गींची देणी आमी जोडूंक फावो हें आमी मागतो आमचे सोडूनदारा जेजूचे नांवी आमेन
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वयशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदूत आनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सवथंय जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें पातकांतलें आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठवलय पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां बरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कस मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन पण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देव दुतां आनी समेस्त भक्त सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दळपराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उसर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरून सुसूंकच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची त्याच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bawa tersogor pergotuya Tuja kusa ani puna jivan puna berwituwe Angka sodai lai somia Sumsara jaso Bundara Anci सर्वोन्कर जय क्रिस्ता जय जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काळ तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सतले आमी समेजता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक प्रिथमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेत उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मुखांत वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची कागूद कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवंकार मोरया देवाच्या माये सांगाती बगेन धरून दुतांनी सरू काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सत्पदवेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनान आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी आतां म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां
तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परा सोरवायटांतले आमकां निवाद दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागणे आमचे सोडून जाला जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान आत्तेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपतकान ती सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटय. स्वामी जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तेचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तांव केदीकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. स्वादिक जेजू तुका वंदिता भक्तीपोणी तुका जेजू हसून अर्घां दिता. सोमी देव म्हजो सोडवणदार म्हजो आयलाय म्हजे घरी सैरो बाकी हांव तरी दिसालाय म्हजो तुजे कसलो मेळचो ना दुसरो. काळजांत आसच्या स्वादिक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपोणी तुका जेजू हसून अर्घां दिता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा तुज्या संवसारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं तुजो बळवंत मोग आमच्या काळजांनी रोंबू आनी आमच्या प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तो अदीक अदीक रुजू जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सर्वपिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ए भगवंती देवाचे माये
आमी तुका कर्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणता आपणाचे सच्चारण दसे म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताज्या एकाच पुताची आवय जावन विंचली जेजू तुज्या पुतान कुर्सारूम काढतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हणून मानून घेतली गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलीच्या फुला स्वादीक दाखवले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे पुरी बळे माये कतनातले अंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव तूं आमकां येदैर सुकरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणीन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचे सर गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता सर्व आमच्यो गरजो मोरया मुखांतर जेजू मुखार दवरया सांगाता म्हणया उगडास कर हे बहुदयाळी अंकारी मोरये तुज्या आसऱ्याक धांवलो तुजो आदार मागल्लो तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपणी कुमोक मेळनासतना केलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना हे पत्येणीन धैर काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे अंकारीचे अंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पत्की आनी कंतिश्ट तुज्या मुखार रावता मनीस जाल्ल्या ते पुताचे माये म्हजे मागणे तिरस्कार करिनाका पूण तुज्या काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी सांगाता मागया नमान मोरये कृपेन बोलले समी तुजे सांगाता श्री आमी तू सदैव आनी सदैव फॉल जगुसी चेंजेसो Paghinti Maria Oshme, Amma Papia, Kati Vinati कर आता आणि आमच्या मनाच्या कडेन Amen. कार्मेलीच्या सुंदर राणीये Amma Psat Vinitikar. नमान मोरये कृपेन बोलले समी तुजे सांगाता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फॉल जगुसी चेंजेसो Paghinti Maria Oshme, Amma Papia, Kati Vinitikar, Atanam Shamorna Chavala Amen. कार्मेलीच्या सुंदर राणीये आम्हा पसोत विनंती कर नमान मोरये कृपेन बोलले समी तुजे सांगाता श्री आमी तर तू सदैव आनी सदैव फॉल जगुसी चेंजेसो Paghinti Maria Oshme, Amma Papia, Kati Vinitikar, Atanam Shamorna Chavala Amen. कार्मेलीच्या सुंदर राणीये Amma Psat Vinitikar. अर्गाम प्रार्थन ए भगवंती मोरये कार्मेल राणीये आमची आवय तू जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागोवन धाडलेल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पत्येणीन तुजे बेंतीण घालन सर्व कश्टांक अनवरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिन वाचता ह्या घडी आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुजे आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं आमेन Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, y espes nostra salve. A te clamamus, exules filii a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, los tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pina, O dulcis Virgo Maria. Vocal putra sove, aquam recascivati iamna,
वचीप